सेव्हन पे सरकार नोव्हेंबरा सावन चालीक लावपाचो आशिल्लो। विधानसभेत घोशणाय जाल्ली, मात पयशांचेर सगळें आडलां। सेव्हन पे बेगीन लावचो म्हूण सरकारी कर्मचारी प्रेशर हाडटात। सरकारी कर्मचारी संघटनेन मोर्चाची शिटकावणी दिल्या। मुख्यमंत्री म्हूर्त फुडें धुकलीत आसा। कॅबिनेटान तुमी 6 पेची फायल मूव करतले अशें तुमी छापतात मरे आनी मागीर म्हाका तेतून खरें काय खोटें तें सांगचें पडटा। पूण आय एम आफ्टर इट, द फायल इज इन मोशन आनी येणाऱ्या कॅबिनेटाक येवंक जाय हें हांवें चीफ सेक्रेटरीक सांगलेलें आसा। लागचो ना म्हणून कोड ऑफ कंडक्ट इतलें कितें हे हें पळय पोरूं लागलं म्हणून। पोरूं म्हणजे 5 वर्सां पयलीं। लास्ट टायम आदल्या फावटी आमी 18 मार्चाक विधानसभा अस्तित्वांत आयल्या। 18 मार्चाक इलेक्शन बेगीन जाल्लें आसा। 18 मार्चाक विधानसभा अस्तित्वांत आयल्या, त्यामुळे 18 मार्चा पर्यंत 17 मार्चा पर्यंत आमी आसा मरे। जीएसटी एप्रिल 2017 सावन चालीक लागता। लोकसभा आनी राज्यसभेत जीएसटीचे नेम पास जावपाचे आसात। ते जाले काय सरकार डिसेंबरात 2 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन आपोवन जीएसटी नेम पास करून घेतलो। ओके, आनी असेंब्ली सेशन बी घेवपा खातीर फायल मूव केल्या डिसेंबरान 2 दिसाची ना, अजून कांय ना। विचार आसा हय करपाक जाय, पूण आफ्टर वी गेट द नॉड फॉर दॅट जीएसटी इन द पार्लमेंट। 2 दिसाचे आसतले हय आसल्यार 2 दीस आनी तुमी आमचे एक सप्लिमेंटरी डिमांड्स आसतले ओके आनी तें कांय व्हडलें कांय ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी।